बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. विळापासो ग्रंथ अवस्वर 3:26 वोळ म्हणटा, म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें दायज देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास. आमचो देव आमचे दायज म्हूण वळखून घेवया. ह्या बोपय सक्रामेंतान ताका आमी मोगान स्वागत करया. ताच्या पदवेखाल आमी सदांच रावोंक कृपा मागया. गावन गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदाराक. नवारतांव तुका सोम्या, दिनवासतांव तुका दनिया, वाखानतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्या K7 पान संख्या 151 पेज 151 K7. नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, नमस्कार महिमा सर्पवेदारा. नावार्तांव तुका सोमिया, दिनवासतांव तुका धनिया, वाकंतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. नावार्तांव तुका सोमिया, दिनवासतांव तुका धनिया, वाखंतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, नमस्कार महिमा सर्पवेदारा. सर्पवेदा देव आमचो रचणार, पोसणार, सांबाळणार, जीव जातार. हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी रावसो, आमकां सांबाळ वरसो, चलोन वरसो. त्या देवाची सुदे आमी गावया, ताका वाखानया, ताका महिमा आमी दिवया, आमचे जिवी ताका आमी भेटोवन दिवया. हर्षितांव बापा मोगाळा, वंदितांव जेजू दयाळा, वर्णितांव आत्म्या बळवंता, गाजयतांव महिमा तिंददा. हर्षितांव बापा मोगाळा, वंदितांव जेजू दयाळा, वर्णितांव आत्म्या बळवंता, गाजयतांव महिमा तिंददा. नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, नमस्कार महिमा सर्पवेदारा, सर्पवेदारा, सर्पवेदारा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arga tuka Bapa, hoglap tuka Jisu, Sudi tuka Pavitratmya, Mahima tuka Triyeka Deva. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पराच्या कृत्यांची वाखणणी करून कीर्तनकार म्हणटा कीर्तन 111 ह्या कीर्तनांत सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती ताचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती जावन आसात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आनी जी आमी ताचो मोग करता ती ताची ती वर्ती कृत्यां आमी नियाळूंक फावो. ताणें केलां तें सगळें महिमेन परजळटा. ताचें नितिवंतपण ससनाक तकता. आपल्या विस्मिताचो उगडास तो आमकां उरासो करता कित्याक तो सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार जावन आसा. ताणें केल्ली ती वर्ती अजापा विस्मिता आमच्या जिवितांत तो आमकां उगडास उरासो करता. सभा संगती आमच्या जिवितांत आमी विसरोवन सोरता पूण जें कितें देवान आमच्या जिवितांत केल्लें आसा बरेंपण तें केदींच आमी विसरोंक नजो. ताचो उडास तो आमकां सदांच उरासो करता. ताची दया ताची खाकूळ तो आमचेर वर्त्या मापान दाखयता. आपणा भियोन चलतल्यांक तो जेव खावंक दिता. आपलो खरार तो सदांच मनान दवरता. आपल्या परजेक राष्ट्रांचे दायज दिवंक आपल्या कृत्याची पदवी तिका तो दाखयता. आपल्या परजेक राष्ट्राचे दायज दिवंक आपल्या कृत्याची पदवी तो तिका दाखयता. ताच्या हातांची कृत्यां परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य. ससनाक थारायलेले सतान आनी प्रामाणीकपणान घडलेले. आपल्या परजेक ताणें सोडवून धाडली. आपलो खरार ताणें ससनाक स्थापीत केलो. आमकां सोडवून दिल्लो आमचो देव आपलो खरार आमचे संगी ससनाक स्थापीत केल्लो तो देव उरतो देव जावन आसा. ताची स्तुती करूंक ताची महिमा गावंक ताका अर्गा होगळाप दिवन ताच्या हजारपणांत रावूंक आमी फावो. ताणें केल्लें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत सदांच वर्णूंक वाखाणूंक वाराधनाचो वेळ आमकां एक वर्तो वेळ जावन आसा. तर आज सोम्या समोर आमी रावता आसतना ताणें केल्ले सर उपकार ताणें केल्लें सर बरेंपण आमच्या जिवितांत ताणें केल्ली सर अजापां विस्मितां हर एक दिसा म्हणल्यार बरी ती आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक आमी स्तुती गावया. सोम्याची स्तुती गावन आमी म्हणया स्तुतीसू एन मनवे ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H7 आणि 8 पान संको 107 पेज 107 H68. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ
ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ सुमेच्या मी स्तुती करत असताना सुमी आमकां बरी भलायकी दिता सुमेच्या मी स्तुती करत असताना आमकां शांती समाधान लाभता सुमेच्या मी स्तुती करत असताना हर एका वायटाचेर आमी जैत व्हरता सुमेच्या मी स्तुती करत असताना ताच्या महिमे खातीर आमी जिवंक शकता हे सदां आमी आसूळ कोण घेवया सुम्याची स्तुती आमी गावया ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान आनी सक्तेन आमी सुम्याची स्तुती करता आसतना सगळे आमचे जिवीत समर्पण ताका आमी दिता आसतना आमचो सोमी आमकां ताच्या मोगांत रायता ताच्या कृपेन भरता ताचे जैती वोन जिणी जियोंक आमकां तो फोव करता Alleluia 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 मोगाच्या भावानो भयणीनो सांत पावलान कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलो पयलो अवस्वर 11वी ओळ ताचे उतर आज आमी नियाळ करता ताचे महिमे बरीत सक्तेन सर्व थरांनी तुमी बळवंत जावन येतेल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास बरीत दीग सोसनिकायेन आनी शांतीन भरोवन
उजवाडाच्या राजांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचे देणे तुमकां फोव केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. बापूरबायची उतरां हांगासर आमकां आयकूंक मेळटात. ताच्या महिमे बरी सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवून जावन येतल्यात म्हणटा सांत पावल. मोगाच्या भावन भयणीनो, आमच्या जिणेंत सबारपोटी विविध तराच्या अस्कतकायेचो आमकां अणभव जाता. आमची अस्कतकाय आमकां विविध रितींनी दोसता. कित्याक आमी संपूर्ण न्हय, देव एकलो महासंपूर्ण जावन आसा, तो एकलो मात्र सक्तेवंत जावन आसा, पदवेदार जावन आसा. आनी ह्या खातीर आमकां विविध रितीन अस्कतकायेचो अणभव जाता. आनी आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमी पडता, विविध तराच्या वायटाक आमी वळख जाता. आनी ह्या खातीर सांत पावल सांगता की ताचे महिमे बरीत सक्तेन सर थरांनी तुमी बळवून जावन येतल्यात. मोगाचेनो आमी खरेंच बळवून जाय तर देवाची ती महिमे बरीत सकत आमच्या जिवितांत आमी आपणाय जाय. देवाची सकत आमी स्विकार करता आसतना मोगाचेनो आमी खरेंच बळवून जाता. खरेंच आमी सोम्याच्या त्या सक्तेन बळवून जावन जियेतावंगी या ना म्हूण आमी समजत जाय तर हांगासर तो आमकां 3 लक्षणां सांगता. 3 रितीन आमी समजवेत म्हणटा. जर सोम्याच्या सक्तेन आमी बळवून जावन आसा या आमच्याच अस्कतकायेक वळख जावन आमी जिवन आसा. आनी कशे जाले ते 3 संगती. पयल्यान पयले तो म्हणटा कश्टा मदें तुमी उल्हास बरीत आसतल्यात. जर सोम्याची सकत तुमी स्विकार केल्या तर कश्टा मदें तुमी उल्हास बरीत आसतल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एका मनशाक जिणेंत विविध तराचे कश्ट येतातच. ल्हान जावंक पुरो, व्हड जावंक पुरो. आनी कश्ट येता आसतना सडाव जावन आमची प्रतिक्रिया जावन आसा दूख येवचें. आमकां दूख भोगता, कश्ट आमकां दूख हाडटा म्हणून. पूण सांत पावल आमकां सांगता कश्ट आसतात पूण कश्टा मदेंय तुमी उल्हास बरीत आसतल्यात. कश्टा मदें उल्हास बरीत जावन जिवचे वर्ते लक्षण जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची सकत स्विकार केल्ल्या एका व्यक्तीची. ह्या खातीर सांत पावल म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वा बसवर 3री वळ आमी काडल्यार आमच्या कश्टान वरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवोसो आमकां केदींच निराशे करिना. कश्टा मदें ती उल्हास बरीत आसचें मोगाचें एक विशेश लक्षण जावन आसा देवाची सकत स्विकार केल्ल्या व्यक्तीचें. दुसरें तो म्हणटा दीग सोंसणीकाय आनी शांती रास करतली. दीग सोंसणीकाय आनी शांती त्या व्यक्ती ते दिसता जाणे देवाची सकत स्विकार केला. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आपल्या शिसांक तयार करता तांकां सोसूंक आसलेल्या त्या दगदोनी विशयान सांगता. ते जेजूचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर तांकां सबार तराची ते कश्ट आनी दगदोनी तांकां सोसूंक पडटलेंच म्हणून तो तांकां एका तराची सत्राय दिता. आनी ह्या संदर्भार तांणी कितें करचें गरजेचें म्हणून तो तांकां कळीत करता. लुकाचो वांजेल 20 आनी पयलो अवस्वर आमी काडलो जाल्यार थंयसर 19वी वळ आमकां सांगता. लूक चॅप्टर 21 वर्स 19 जेजू म्हणटा तुमच्या दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, दीग सोंसणीकाय
आमच्या जिवितांत भोव गरजेची जावन आसा. सोंसणीकाय आमी होगडायल्ल्या वरवीं मोगाच्या बाबून सबार तराचे नस्ट आमच्या जिवितांत जाता. कुटुंबा जिवितांत सबार कुटुंबां मोडून वेतात, बरे बरे संबंद आसले तुटून वेतात आनी विशेष तराच्या वायटाक आमी वळख जाता. सोंसणीकाय आमी होगडायल्या मुखांतर ह्या खातीर देवाची सकत जो स्विकार करता ताची ती दीग सोंसणीकाय दिसून येता. हे दुसरें जावन आसा. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, सांपल आमकां सांगता उजवाडाच्या राज्यांत बापाक अर्गां तुमी दितल्यात. उजवाडाच्या राज्यांत बापाक अर्गां तुमी दितल्या. सदांच देवाच्या सक्तेन जिवसो मनीस देवाक अर्गां दिता. उजवाडान देवाच्या तो जियेता. देवाक निरंतर तो अर्गां दिता. बरें या वायट कितेंय जिविताचो अनुभव जावं हर एका संदर्भार तो देवाक अर्गां दिता. देवाचें योजन कितें म्हूण समजूंक तो प्रयत्न करता. सांपल आमकां सांगता फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 4:4 वळेंत सोम्यातेय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा म्हणटा. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. अगेन आय से रिजॉयस. परत्यान तुमकां सांगता सदांच सोम्यातेय तुमी संतोष पावा. मोगाचें एक वर्तें लक्षण जावन आसा. देवाची सकत स्विकार केल्ल्या व्यक्तीचे तो देवातय संतोष पावता. संवसाराच्या संगतीत न्ही. संवसाराच्या सक्तीत आमी थोड्या पटी बरें जाता संतोष पावता आनी वायट जाता आसतना आमकां दूख भोगता. पूण देवातय संतोष पावचे हे एक विशेष लक्षण मोगाच्या भाव भयणीनो. म्हणजे कितेंय म्हज्या जिवितांत जावं तें म्हज्या बऱ्याक पडाशें देव करता आनी तो म्हज्या जिणेचें दायज जावन आसा. हें सत वळखून घेवन देवाच्या सक्तेन जियोसो व्यक्ती जिणेन मुखार सरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या कृपे देण्या खातीर आमी मागासे. एक विशेष देणें देवान आमकां दिवचें जावन आसा. ताच्या सक्तेन ताच्या कृपेन ह्या संवसारांत आमच्या जिणेचें आमी मेटाक हाडचें. आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी ह्या वेळी प्रत्येक तरान मागया. विशेश जावन आमच्या जिवितांत विविध तरांच्या अस्कतकायेक उणेपणाक वायटाक बनपासा वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आज आमी मागता आसतना देवाची सकत ती दैवीक सकत आमी सदां स्विकार करून सम्याते आमी थंय रावूंक देख सोंसणीकायेंत आमी रावूंक सदांच ताका अर्गां दिवंक ताच्या महिमे खातीर जियोंक आनी कश्टां मदें उल्हास भरीत रावूंक आज आमी प्रत्येक जावन सम्याची कृपा सोडून घेवया. पवित्र आत्म्या देवोन ये, दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये म्हणून आमी ह्या वेळी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्या J13 पान संख्या 138 पेज 138 J13. पवित्रात्म्या देवोनी दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्रात्म्या देवोनी नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. पवित्रात्म्या देवोनी दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्रात्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. हे पवित्र आत्म्या दी तूं म्हाका तुजी समजणी शांती समाधानेन म्हजी जिणी जियोंक धाड तूं म्हजे तुजी साध्यनी रावोंक तुका हांवें सदांच विश्वासपणी. दी तूं म्हाका तुजी समजणी शांती समाधानेन जियेम जिणी धाड तूं म्हजेर तुजी साध्यनी सेवाक जावन जियेम विश्वासपणी.
पवित्रात्म्या देवोनी दैवीक सत्तेन म्हाका भरूंकी पवित्रात्म्या देवोनी नवे जीवित म्हाका लाभोगी कष्टातेलांक तूं सौखास आयला पळय भरतेलांक तूं बुजावून लाभय थकलेल्यांक तूं विशेव लाभय काळजामची तुज्या मोगान पेटय पवित्रात्म्या देवोनी दैवीक सत्तेन म्हाका भरूंकी पवित्रात्म्या देवोनी नवे जीवित म्हाका लाभोगी पवित्र आत्म्याची मजत आज समी मागता आसतना हर एक आमची तेसाव आमच्यो गरजो सगळ्या समोर आमी दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या बाबूनी समी उडास करता तांचे पासून आज मागता आज जल्मा दिवस आचरण करता अमित आल्मेडा बांदूर टावन तशेंच फियोला मथायस आयर्लंड टावन तांकां आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय पठयता विस्नार आशिर्वादा देवा तांचेर आमी आज मागता आज काजराचो दीस संभ्रमता ग्रेनविल आणि रिटा सांगतेस सहार मुंबई टावन तांचेरय तांच्या कुटुंबाचेर आज देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता देव तांकां बऱ्या भलायकेंत राखून सांबाळ उलोवनी म्हणून आमी आज आमी आशेता सबारण हांगासर आमकां मागूंक सांगलां अर्गां दिवंक सांगलां तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत बरें भलायकी लाभिल्ल्या पासत सभाजन अर्गां दितात बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात तशेंच सकट घाल्ली योजना संपूर्ण एक पायल्या पासत देवाक अर्गां दितात प्रत्येक जावन बऱ्या भलायकी पासत अर्गां दिता मर्सिन डिसोजा ब्रह्मवार टावन लाभिल्ल्या बरेपणा पासत अर्गां दिता शेन्स मोतेरो उर्वा टावन कुटुंबान लाभिल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत अर्गां दिता आणि बऱ्या भलायके पासून अर्गां दिता सावियो गोंजाल्वीस अंधेरी ईस्ट बरें काम मेळ्ळ्या पासून अर्गां दिता लेन्झिल गोंजाल्वीस बेंगलोर टावन तशेंच बऱ्या भलायके पासून अर्गां दिता केनीथ नाजरे शिरवां टावन आमकां सोम्यान केल्या सर बऱ्यापणाचो उडास करून आमच्या खासा मनान सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया तशेंच आमची तेसावां कितें आसात गरजो आसात सोम्या मुखार आमी दवरया आमकां मागूंक सांगिल्ल्या मागणी बसयल्या सर्वांस मुडास करया हांगासर दैवीक रतीर मंदिरांत मुखल्या हप्त्यांनी जावचे रतीरे पासत रतीरे भाग घेवच्या हर एकल्या पासत आमी मागया ह्या जाग्याची धार्मिकाची रिती चलून आसा ह्या रितीन भाग घेवच्या सर ह्या जागांक धार्मिकांक तशें रितीर दिवच्या ह्या जागाक पवित्र आत्म्याची भरपूर देणी लाभोनी म्हणून आमी आज मागया आज हांगासर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा आपला वैयक्तीक तेसा पासत एनेट जॅस्मीन कॉडेल टावन तशेंच आमकां कोणें मागोवंक विनंती केली आसा तांचो एकल्याचो उडास करून तांचे पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर मोगाचे स्वयं उडास करून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया प्रत्येक जण असो उडास करता रोजी डिसोजा सुरतकाल टावन देवादीन आग्नेस रॉड्रिक्स मुंबई टावन देवादीन सिस्टर जेसिंता आनी सिस्टर लुसिया पिंटो मँगलोर देवादीन रॉबर्ट डिसोजा कोलालगिरी 3 आणि 4 वर्सांचो मुडास करून मागता देवादीन डेविड सायमन पिंटो देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा वडाला देवादीन स्टॅनी मोंटेरो उर्वा देवादीन अँटनी डिकुन्ना वाजपे देवादीन विक्टर डिसोजा आणि लेटिशिया डिसोजा उच्चेला देवादीन अल्फोन्सो डिसोजा आणि एडवर्ड डिसोजा उच्चेला देवादीन मौरिस मिनेसिस
वाजपेयी आणि पहिल्या वर्षाचा उडासकडून आज मागता देवादीन बाप GW वास मंगलोर आणि ते सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांचा उडासकडून ससनाचो विषय तांकां आमी मागया ससनाचो विषय दी तांकां सौम्या आणि निरंतर प्रकाश संचे फांकुंदी समाधाने ते विषय घेऊन दीत आमेन सरिल्या समेस बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन विषय घेऊन दीत आमेन समयाचे आशीर्वाद कलतेपणी आता आम्ही स्वीकार करूया देवगाना बुकांतावनो पहले प्रवेश गीता में गव्या गीत नंबर A13 520 पेज नंबर 24 बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीनाने माना उतरते ऐको कामका समर्पण पोवी या बलिदाना या गव्यास एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनाने अर्गा दिव्या ताने केल्या स्वरूप करा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या आतां आयच्या देवस्तुतीची वाचपां प्रत्येक जावन आयचे वांजेल आमकां दोन भोव अर्थाभरीत आनी विशेष संदेश दितात पयलो संदेश जावन आसा की आमी आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिवची खुणां वाचून अर्थ करूंक आनी समजूंक जाय म्हणून दुसरो संदेश जावन आसा आमी आमच्या कुटुंबांनी शेजारा समाजांत कसलेय समस्ये उरल्या वेळार आमी त्यो समस्ये एकामेकां मदें उलोवन अर्थ करून ते समस्यांचो परिहार जोडूंक जाय म्हणून ह्या दोनी संदेशां विशयांत आमी ह्या मिसा वेळार नियाळ करया आनी सांगतास मिसाक तयाराय जावन आमचे पथकां आमी उडास करया आनी सांगतास आमी म्हणया हांव पातकी सोप दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सौम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपदिदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka
मका कृत प्रार्थूया. महिमेवंत देवा सर्वपदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. आमेन. सांत पौलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हणून म्हजे थंय अत्रेक आसल्यार करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना. बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय. बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पाताकच करता. देखून वो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळार वायटच म्हाका आपणाशी व्हरता. म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्रा विशयंत हांव संतोशतां. पूण म्हजी विचार शक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो. आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता. वो म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वावुरतल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाच्या पदवेकाल आसलेल्या एक कुडीतावन कोण म्हाका वाटयत. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी देव एकलो मात्र वाटावंक शकता. त्या देवाक जावं अर्गां. देखून म्हजी गत असली जाल्या. म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काल जावन चलतां. तरी म्हज्या अस्कत सैंब पातकाच्या नियमांक गुलाम जावनूच आसा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुदवंतकाय आनी समजणी म्हाका दी. कित्याक तुज्या उपादेशांचेर हांव पातयेता न्हयवे. तूं खरोच बरो. तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बासाय लाय त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजवण आनी धैर्य दिवं. तुजो मोग जर म्हाका मेळत तर हांव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव केदींच विसरचो ना. कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच तर म्हाका वाटय. तुजे उपादेश हांव पाळूंक सोदतां. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दनया. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ लोकाच्या जम्या लागीं जेजू सांगी लागलो, अस्तमतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वळोंक लागलें म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. कपट्यानो, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना. कित्याक? न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात? तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्यांशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका निती करता आदीन करीत आनी निती करत तुका आमीन आदी करीत आनी आमीन तुका बंदेंत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोडां आनी काळीं मोडां ह्या दोनी शब्दांक विविंगड अर्थ आसा. मोलबार ह्या अंतराळार काळीं मोडां म्हळ्यार कितेंय विशेश घडटा म्हणून आमी चिंताव. आजकाल फाटल्या 15 दिसांतावन इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें झूज जाता. तांच्या मोलबार आकाशार काळीं मोडां पळोवंक मेळटात आनी धरणीचेर बुंचेर लढाई चलता. हजारांनी लोक मेला, घायला आनी निराशीत जाला. काळीं मोडां झुजाची खुणां जावन आसात. आमच्या साद्या जिणेंतय आमी मोडां पळयतना एकच फावटी आमी चिंताव, हो काळोख पडलो, बेगीनच जगलाणें आनी गडगडो येतलो आनी पावस येतलो म्हणून चिंताव. तशेंच पावस येता. आमच्या जिणेंत, वैयक्तीक जिणेंत काळीं मोडां म्हळ्यार आमच्या जिणेंत खंत, बेजाराय, कश्ट येतना ही काळीं मोडां म्हणटाव आमी. देखून आमी आमच्या जिणेंत सकड काळीं मोडांचो अर्थ समजूंक जाय. आयच्या वांजेलांत जेजू फारिजांवांक आनी दुदेवांक म्हणटा, तुमी प्रकृतींत आसच्या वस्तूंशांत खुणां तुमी पळोवन ताचो अर्थ करूंक शकतात, पूण वेळा काळाचो अर्थ तुमकां कित्याक कळना? अतमते थावन मोडां आयलीं जाल्यार तुमी म्हणटात, वय आज पावस येता. तशेंच पावस येता. दक्षिण थावन हुनवारें आयलें जाल्यार तुमी म्हणटात, आतां धग सरतली कोणा म्हणून. वय तशेंच जाता. जर तर प्रकृतीची खुणां तुमी अर्थ करूंक शकतात जाल्यार आमच्या काळाचो अर्थ तुमकां कित्याक कळना? जेजू फरिजांवांक आनी दुदेवांक सांगतलो ताशा विचांत. देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो, सोडवणदार दुदेवांच्या मदें जियेलो. हजारो वर्सां थावन तांणी राखून रावलो मेस्सिया तांचे मदें आयलो जाल्यारय तांणी ताका पारखूंक ना, ताची तांकां वळख जावना. दुसरी संगत मोगाच्या भावांनो, आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू सांगता, न्याय आनी नीत तुमीच करूंक जाय, कोर्टाक वेची गरज ना. आमच्या कुटुंबांनी, बाबां मदें, भाव भयणी मदें, आमच्या शेजारां मदें, आमच्या समाजांत कसलेय वादविवाद, संकश्ट या समस्ये आयले जाल्यार आमी सांगता मेळोवन
त्या विशयांत उलोवंक जाय, तर्क करूंक जाय आनी साध्य जाल्यार राजी करूंक जाय. कित्याक जर तर आमी एकामेकां मदें राजी जायना आनी कोर्टाक वेता, पोलीस स्टेशनाक वेता, आमकां पोलीस स्टेशनांत ह्या कोर्टांत न्याय मेळोवंक मस्त वेळ लागतलो आनी तशेंच थोडे फावटी आमीच आमकांच जैलांत घालूंक आमी पावतल्या. देखून तुमी कोर्टाक वेच्या पयलें एकामेकां मदेंच राजी जाया म्हणून जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, दोन बरे संदेश आमच्या जिवितांत आमकां बरी जिणी जियोवंक कारण जातात. एक, आमी आमच्या कुटुंबांनी कितल्योय समस्या आयल्यार उलयजे, एकामेका बसोवन उलयजे आनी समस्या परिहार करूंक पळयजे आनी राजी जायजे. आनी आमच्या जिवितांत देवान धाडिल्लीं खुणां आमी वाचूंक सका जाय, ताचो अर्थ आमकां समजूंक जाय म्हणून दे आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. हीच चिंतना आमी मतीन दवरून आतां आमचें मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. सर्वसमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा. जेजून भेटयलो कुर्सार आपणा, आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून पेल्यात आमी उदार जावच्या, आदार दी तुझी माया मोगा. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर फुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दबा सर्वेस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय ह्या देण्या वरवीं तुजे कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुज्या सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवी पवी दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय,
सगळी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सश्णीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांसम उडास करया. तांकां आनी दुसरे खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक आमकां फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मुरे देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिसो पोती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आन जॉन्सन, जुजे फ्रिनाडा मिशनरीचे सर मार्तीर भाव आनी सर कोळे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, चोर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे कशें सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सोरस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
शुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या देवांचे म्हाका फावना कोणे सब सर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर E15 पानसंको 55 पेज नंबर 55. मुझा मोगान बोरो सोम्या काळजांत येता. तुकास म्हाका देव जिनी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवूं तुजे एक जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवूं तुजे एक जाता. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी पावडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिवितांत गरजेचो आधार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळ्ळो म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सौरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर G2 पानसंको 60 आनी 8 पेज नंबर 68. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दिसरा. ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दिसरा. ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. जियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकोतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.